म्हादयच्या राखणे खातीर मोगो पक्षान आयतारा उस्ते सांठळे हांगसर जन आंदोलनाक सुरवात केली। म्हादय संदर्भात लोकांक जागृत करपाक आनी सरकाराचेर लक्ष केंद्रीत करपाक हे जन आंदोलन आसा। हे आंदोलन पुराय उत्तर गोंयांत जावपाचे आसा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। उजव्या सायडीन म्हजीची नदी येता ती म्हादय येता आणि दावे सायडीन जो प्रवाह येता तो कळसा बंडुराचो प्रवाह येता आणि हो प्रवाह जो येता तो कर्नाटकांतल्यान येता आणि ह्या कर्नाटकाच्या लोकांनी आज आमचेर अन्याय केला आणि त्या खातीरच हांगा सगळे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते, मोगो पक्षाचे सगळे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर इन्क्लुडिंग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सगळे आणि काही जे बरे मागपी गोंयचे आसात तांणी रिक्वेस्ट केलो की आमी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वचून आमचे जे पर्यावरण मंत्री आसा भारताचे तांकां वचून मेळुया आणि त्या प्रमाणे आम्ही प्रकाश जावडेकर हांकां सगळ्यांक मेळ्ळे। आज सुंदर अशा शब्दान पुरोहित काकान आमकां व्यवस्थित मार्गदर्शन केलें। हे मार्गदर्शन हांव तांकां विनंती करता, आमी हे आंदोलन गोंयभर घेवन वतले आणि त्या वेळाचेर अशा प्रकारचो सोनार ज्या सोनारान व्यवस्थित लोकांचे कान टोचपाक जाय, जेंका म्हादय बद्दल अजून खबर ना त्या लोकांचे कान तेंच्यांनी टोचचे आणि आपल्या सुंदर अशा भाशेन तांकां समजोवचे आणि लोकांनी समजचे अशी तांकांय विनंती करता। आणि समस्त गोंयकारांक ह्या जागे वयल्यान ही देवतांची जागा हांगासर या सुंदर अशा या परिसराच्या या तीर्थक्षेत्र कशे या काठाचेर उबे सगळे जण आमी आसात। हांगाच्यान समस्त गोंयकार आणि गोंयच्या सरकारान हांगाच्यान उलो मारता। आयज हे जनजागृती आंदोलन उबे रावल्ले आसा, सगळे जागृत जाल्ले आसता।